सीएम बरो ऍक्टिव्ह आणि तो एक डॉक्टर जावन आसा ताका खबर आसा घाण कशी जाता ती स्प्रेड जाता ती घाण स्प्रेड जावपाक खूबशी कारणां आसता एअर पोल्युटेड जाता दुसरें उदकाचो सकयल बोरिंग वेल पिड्ड्यार जाता आणि म्हाका खात्री आसा हांव सरकाराचेर टिका करिना सरकारान प्रमोद सावंतान हे लक्षांत दवरपाक जाय कित्याक सगळ्या गोंयच्या लोकांचो अपोज आसा treatment plants. In fact, I want waste treatment management plants to come in every constituency or every village of Goa because it is a necessity. I am come here to support you and why? Why do I oppose this particular plant? Because of its location. The location of Bangiri, Old Goa is not the right location for a solid waste management treatment plant. All Goa plant. All Goa plant. Yes, they are now trying to make it an all Goa plant. It is not the right location for it. We are opposing the location of the treatment plant. हांव एकूच सांगता की काँग्रेस पक्ष हेच्या फाटल्यान रावतले आमचे कोण आसतले नासतले ही म्हाका खबर ना आमचो अध्यक्ष आसतलो आनी तुमच्या फाटल्यान आमी कायम ते आसतले आनी हो हेरिटेज सायटीचेर प्लांट केन्नाच येवपाक दिवचे ना केन्ना केन्ना तुमी आमकां आमी हांगा हाचेर आसतले हांव चड उलयना आमी हेचेर आनी हेचेर आमकां राजकारण करपाचें ना दीस इज अ व्हेरी क्रुशल इशू इट इज एन इशू ऑफ अ हेरिटेज सायट a site where thousands lakhs of people from abroad Goa from outside India come to visit this place. दिगंबर बाबचा आम्हाला अधिकारी होलेलो आणि त्यांनी सांगला आमकां की आम्ही पूर्णपणे तुमचा जो डिमांड असा त्या डिमांडाक आम्ही सपोर्ट करता गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी तुमकां सपोर्ट करतले ह्या असेंब्लीच्या सेशनाक सुद्धा तुमची एक प्रेझेंटेशन दिलेलें आम्ही